देशभर 3.2 मिलियन एटीएम कार्डां हॅक जाल्यात. SBI, HDFC, ICICI, येस बँक आनी ॲक्सिस बँकेक सगळ्यांत चड फटको बसला. हॅक जाल्ले एटीएम अकावंटांचे पयशे हे चायनांतल्यान काडल्यात म्हूण तांकां मॅसेजी आनी अलर्ट येतात. प्रुडंटान गोंयची एटीएम सेफ्टीची परिस्थिती पळोवंक बँकां कडेन संपर्क केलो. मेळिल्ले म्हायती प्रमाण जर तुमी एटीएम कार्ड वापरपाक गेले आनी 150 हो आंकडो डिस्प्ले जालो जाल्यार समजुपाचें तुमचें एटीएम कार्ड हॅक जालां. जर कार्ड घालतकूच तसो कांय आंकडो एटीएम स्क्रिनीचेर डिस्प्ले जालो ना जाल्यार तुमचें कार्ड हॅक सुरक्षीत आसा. तुमचें कार्ड हॅक जालां जाल्यार तुमकां नव्या कार्डा खातीर अर्ज करचो पडटलो. नव्या कार्डा खातीर अर्ज केल्या उपरांत तुमकां 8 दिसां भितर बँक नवें एटीएम कार्ड दितली. जे कोण इंटरनेट बँकिंग करतात तांची सगळ्यांत चड एटीएम कार्डां हॅक जाल्यात. जांची कार्डां हॅक जाल्यात तांची कार्डां SBI बँकेन डिस्कंटिन्यू केल्यात. SBIच्या मुंबयच्या कॉर्पोरेट ऑफिसांतल्यान हॅक जाल्लीं कार्डां डिस्कंटिन्यू केल्यात. गोंयांत स्टेट बँकेचे एटीएमांनी अश्यो केशी जाल्यात म्हूण कळटा, मात नेमको आंकडो कळना. गोंयच्या बाकीच्या बँकांनी अजून एटीएम कार्डां हॅक जाल्ल्याच्यो केशी सांपडिल्ल्यो नात. प्रुडंटा खातीर सिनियर रिपोर्टर महेश घाडी.